सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. एमिसाचें बलिदान भेटयलां दोमिंगोज आल्बर्ट रिबेरो हाच्या आत्म्यांक आनी तशेंच आग्नेलो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्यांक तांकां सासणाचें जिवीत पुनर्जिवंतपण आमी मागुया. तशें मागुया आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता इथन फेर्नांडीस, जेकब फेर्नांडीस, एलिसन डायस सापेको. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. इश्टानो, आमी प्राचीत काळांत आसा. देवाची कृपेचो काळ तो. देवाचे कृपेन आमी अदीक वाडूंक, ताचो मोग आमच्या जिवितान अणभवूंक आनी ताचें जिवीत आमचें जिवीत जावंक आमकां आदार मागुया. आनी आमी पातके म्हूण ओळखून घेवया. आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. जेजू, पातक तुका ना, तरी बापान तुका आमच्या मोगा पातक केलो. आमच्या पातकांचो भार तुजेर घालो. आम्हा पातक्यांक दोवेन हात दी, नव्यान उबार. समिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. जेजू, आमच्या पातकां पासत कितलें प्राचीत तुवें केलें. कसली खास तुजेर घेतली. पातक पयस करच्याक तुजे बरोबर आमी प्राचीत आनी दोणवण करूंक आमकां बोळ दी. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. जेजू, आमच्या आदलें पातकी जिवीत सोडूंक तुज्या जिवान बोल्लोलीं नवीं मनशां आमी जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याची आमकां कृपा दी. समिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. रातुया. सर्वेस्परा, आमी करूंक जाय तें दर एक काम तूंच आमच्या मनान घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवंक तुज्या बळान तें शेवटाक पावय. ह्या मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दुसरे सुमोर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेस आपले पोचे कडेन अशें उलयलो, पडे आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दुखोल केल्यात. सर्वेस्परा, तुमच्या देवाच्यो ज्या आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वायट वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञो कायदे आनी नेम पाळशात,
तो तुमी जियेतल्यात आनी तुमची सोसोत वाडटली आनी तुमी भितर सोरून तुमच्या ताब्यान करतल्यांक त्या देसान सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचे काळीज पयस कोसळून वचत जाल्यार तुमी आयकना जाशात जाल्यार बोलवण्याच्या फासाक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान बेशात जाल्यार आनी तांचे पुजा करशात जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसणे नासतना मरतल्यात. जर्दान नोद उरतून तुमी भितर सरल्यात आनी आपल्या ताब्यान कोत्तल्याक त्या देशांत तुमी चड काळ रावूंक पावची नात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत ओ मरण, आशिर्वाद ओ शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची सोसोत सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाडून आनी ताची चिटकून ताकाच चिटकून जियेतल्यात. कित्याक हातून आटापलोले आसात तुमचे जिवीत आनी जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जियोवच्याक पासयतलो त्या देशान तुमचे लांब आग हातूनच आटापलेले आसा. देवाचे उतोरे देवाचे ओडकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. सगळी म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. जो मनीस नुस्त्याची बूत घेवन चलना व पातकाच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराचे उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनान नियालीत आसात. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. वाटवलेल्या वाडाचेर व्हांवत्या वालाचेर देगेक लायलेल्या रुखाक काला प्रमाणे जातात फोडां आनी कधीच बाबून पडनात ताची पानां. असल्या लुका वरवीं तो मनीस सगळ्यो ताजे कोन्यो सुफोळ. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. पूण नुस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावरीत अशें न्हय. तें कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोळ राखता, पूण नुस्त्याची वाट निसटणाक पावयता. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. उद्गार जिवीत बोलतात म्हणटा सर्वेस्पोर, सर्गीचे राज लागीं पावलां. सर्वेस्पो तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, मनशाच्या पुतान जाय तें ससूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी 2 शास्त्रांनी ताका भायर जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवोवन जावंक जाय. मागीर ताणें सगळ्यां लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसात जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो करूच घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तो वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत वगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटूच आख्खो संवसार सोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेंच घोडटान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रिजानो, कालच्या दिसा तावन आमी ह्या प्राचीत काळान भितर सरलोलीं आसा.
पवित्र सभेन सुचयल्या उपाय मागणे उपास धर्मदान घेवन हाचे नियाळ करून आमी भितर सरलोलीं आसा आनी अपराचीत काळ आमी अदीक नेटान फुडें व्हरूंक आयचें देवाचें उतर आमकां आनीक उत्तेजन दिता. पयली सुवातेर आमी जाणा हो काळ जावन आसात जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर नियाळ करूंक आनी देवाचें उतर हाचें शुभ वर्तमान हाचोच उगडास आमकां कोत्ता. जेजू आमकां सांगता मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय, जाय ते कोस काडूंक जाय, जाय ते त्रास काडूंक जाय. ताची वाट जावन आसा कोश्टांची कुर्साची ती वाट, ताका भायर रावंक जाय आनी शेवटी ही आख्खी वाट चल्ल्या उपरांत जिवेशी मारूंक जाय. त्यागाची वाट ती, जायते त्याग करूंक पडटात. कोश्ट दुखी वळवळे हातूंत ताका जेजूक भोगूंक पडटा आनी हाचे नियाळ करूंक हे उरलोले दीस आमी ह्या जेजूच्या कोश्टांचेर, ताच्या त्यागांचेर, ताच्या मरणाचेर आमकां नियाळ करूंक हो काळ प्राचीन काळ आमकां उस्कायता. तेच बरोबर आमच्या जिवितांत भितर सरूंक आमकांय सगल्यांक दूख आसा, आमकांय सगल्यांक आमचे कुरीस आसात, आमकांय सगल्यांक आमचे कोश्ट आसात, पिडापीड आसात, आमकांय लोक भायर येतात, आमकांय जाय तें भोगूंक पडटा. हे सगळे कुरीस घेवन आमी ताचो पाटलाव करूंक जाय. हें की जेजू आमकां उस्कायता जे भाशेन हांवें ही वाट चल्ली, कुर्साची वाट चल्ली, तुमी तुमच्या जिवितांत भितर सरून म्हजो पाटलाव करता जाल्यार हीच कुर्साची वाट तुमी घेवंक जाय. हें की जेजू उक्तेपणी आमकां आयच्या वाचपान दाखोळ करता. आनी अशें करता आसतना आमी कितें करूंक जाय तें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. दुसरें समोतेचें आमच्या दोळ्या मुखार जिवीत दवरता आनी मरण दवरता. आनी जो कोण जिवीत वेंचून काडटा ताणें आपल्याच्या जिवितान देवाच्यो आज्ञा सांबाळूंक जायो. आनी जो कोण देवाच्यो आज्ञा आपल्याच्या जिवितांत सांबाळटा ताचेर देवाचो आशिर्वाद आसा आनी तो आपल्याच्या जिवितांत लांब यूग भोगूंक पावतलो, ताका जिवीत लांबदीक जातलें. पूण जो मरण भिजून काडटा ताचो नाश जातलो. मोगाचे न्हू ही वाट घडी आमकां चोख आगोडायेची जावं, पूण आमी जिवीत वेंचून काडुया. आनी जिवीत वेंचून काडटा आसतना देवाच्यो आज्ञा आसात ज्यो सांबाळूंक आमकां जाय त्यो आगोडाय जातात. देवाच्या आदारानूच आमी फुडें वचुया. आमचो कुरीस घेवन त्या जेजूचो पाटलाव करुया. एकुरपेन वाडूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. बिटोने वेलार आमी गायन गावया बागेंतल्या फुलां मोदें C6 पेज 30. C6 पेज 30. Bagiętla fula mode, ranatla zara mode, goritla mode, isora sogle dere, goritla mode, isora sogle dere. Jezucia karza słowie, Wiedoj dam karizmo Cię. Jezucia karza słowie, Wiedoj dam karizmo Cię. म्हज्या भावणींदो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन
सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पवित्र वेदीचेर भेटोवंक आमी हाडल्या त्या दानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोगसणें मेळूंक आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडूंक क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळ्यांचो तांजो क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदा नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी तळकाळजान पास्काचो गूढ संतोशान संभ्रमूंक तयार जावच्या तूं आमकां वर्सान बरोस हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रुजताय. जेजूच्या जिविताची मोठी घोडिता आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक सुपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सगळींच्या सो दरबारा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून ससूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपणी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचें मोक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन आमी बाबाताचो घुट पुरगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनोवचेवतपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली सम्या संवसाराच्या सरवणनारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोवचेवतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुड्यान रोगो शेवतेले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर.
तांकां तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती भाग्योन सुसे तिचो पोती भाग्योन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमी जेजूच्या कोश्टांचेर उदीक नियाळ करूंक आनी आमचे कोश्ट ताच्या कोश्टांक मेळोवंक जिवीत विचून काडूंक आदार मागून जेजून शिकवलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणी पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां न्ही. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळ्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान गोठाय सबसकाय भलायकी पेकोणी आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बरवाच्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकनांतली वाटाय. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमांडिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सोम्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. हो तो जो जेजू आमचो सर्वंडार आपल्याच्या कोश्टां मनान भाग घेवंक आमकां उस्कायता. सगल्या विस्वासान ह्या सोम्याक घेता ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, जे काच त्रात म्हाका भलायकी मेळटली. भाव भयणी आमी सगलीं जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D 5:49 D6 पेज 49.
उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतले सर्गीचें देणे उपकारी काळजान आमी आतां घेतलां. ताचे वरवीं पातकांचें बोगसाणें आमकां मेळूं आनी सासणेचें सूख आमी जोडूंक पावूं. ह्या मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडूकार. शेवटाक आमी गायन गावया. अपटॉन सायबा पडला I1 page 116. I1 page 116.